आमचो फ्रेंडशिप शील्ड 2024 आम्ही आज ताचे कर्टन रेजराचे प्रोग्राम चालू करता. इट इज फ्रेंडशिप शील्ड 2024 इज पावर्ड बाय RT टायर्स एंड स्पा, दॅट इज रॉड्रिक्स टायर्स एंड स्पा. आम्ही हो टुर्नामेंट 4 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लो 2019 आणि तेन्ना आमगेले फक्त 4 टिमी आशिल्ल्यो आमी पार्टिसिपेट करताले. एंड इट वॉज मेड बिकॉज आमचे जे पळय मित्र मंडळी आसा तांकां खेळपा खातीर एक चान्स दिवपाक. पयलीं कितें जातालें, खूब टुर्नामेंट जाताले बट दे वर रिलेटेड टू सर्टन, दे हॅड सम ऑब्लिगेशन्स. सो आमी ते ऑब्लिगेशन्स काडून इट वॉज मेड ओपन फॉर ऑल. सो सगळ्यांक खेळपाक मेळपा जाय म्हणून आमी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचें थारायलें. सो तेन्ना आमी 2019 चालू केलें तेन्ना आमच्यो 4च टिमी आशिल्ल्यो आनी इट वॉज नॉट एज बीग टुर्नामेंट एज दीस. बट आमी जशें आमची वर्सां गेली, लास्ट 2 years वी हॅव स्टार्टेड विथ 16 टीम फॉर्मेट. सो 16 टिमी असतात आणि आउट ऑफ दॅट वी फाइंड वी हॅव 4 ग्रुप्स आफ्टर ऑफ 16 टीम्स, आउट ऑफ विच 2 बेस्ट टीम्स मूव फॉरवर्ड आणि आफ्टर दॅट आमचे 8 जणांचे आमी 4 जण सिलेक्ट करून मागीर ताचे सेमीफायनल फायनल करतात. आता आमगेलो टुर्नामेंट आता फेब्रुवारी 3 तारखेक स्टार्ट जातलो अँड इट वील गो अप टू मार्च 3. आता आमचे लायक 16 टिमी आसात. तातूंत आमी आतां अशें डिसायड केलां की टिमी भितर आमी रिस्ट्रिक्शन्स दवरपाचे ना. सो इट इज ओपन फॉर ऑल. प्रायज मनी बी अशें आमचे वी आर नॉट प्लेइंग फॉर एनी मनी. आमी आमचे अशें शिल्ड आसा. सो विच एवर टीम विन्स आमी ताच्या शिल्डाचेर नांव घालतात विथ अ गोल्डन प्लेट ऑन इट. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमचे कडेन एक्स्ट्रा प्रायजीस आसात फॉर बॅट्स लायक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट किपर, बेस्ट फिल्डर, सगळे प्राइज आमगेले आसा. आनी खंयचे ग्राउंडार जातली आमची ग्राउंडार कुडचड्यार SSG ग्राउंड आमी बूक केला आणि आमचो SK मळकर्ण्या 2 ग्राउंडाचेर आमचे मॅचीस खेळीत आसा. दिसा आमचे लायक आमचे फक्त शेनवार आयतारच गेमी आसात आणि एका दिसा आमच्यो 4 गेमी जातात. सकाळची 2 एका ग्राउंडाचेर, 2 एका ग्राउंडाचेर, सकाळची एक, सांजची एक.